कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। जायत्या लोकांक नोकरेचो हुस्को आसता, तसो हुस्को आमकांय आसा। फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें। आमी कर्मचारी निवड आयोग तयार केल्लो आसलो तरी आमकां कुशळटाय आशिल्ल्या तरणाट्यांचो हुस्को आसा। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळात आमी नोकऱ्यो तयार करतले आनी दर एका मतदारसंघात 300 नोकऱ्यो दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। परवरे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। बऱ्याच जणांक दिसता कितें खबर आहा, नोकऱ्यो मेळटल्यो काय ना आमकां चिंता आसा। आमकां चिंता आसा ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यार तांची चिंता आसा। आमकां चिंता आसा 10वी फेल जावन जो घरा कडेन आसा पळय न्ही ताची चिंतेची चड चिंता आसा। कारण तेका बाबड्याक खंय आपले नोकरी व्यवस्थित मेळटली काय म्हणून जो कोण तरी 8वी आसतलो 10वी आसतलो आमी सरकारान ठरयला की फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात जे तुम्ही म्हणटले की तुम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केले, हय पुराय देशात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीच्या बेसिसाचेरूच नोकरी भरली वयता। एक तर गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असतले, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असतले। कॉम्पिटिटिव्हनेस जो आसा पळय वो आसपाकूच जाय। जो हुशार आसा जर शिकता तो शिकपाकूच जाय, पण त्याच्या बरोबर उरलेल्यांचे कितें करतले काय म्हणटले तुम्ही? हय उरलेल्यांकूय आमकां नोकऱ्यो दिवपाक जाय, हांव ना म्हणना, उरलेल्यांकूय नोकऱ्यो दिवपाक जाय। आणि माझे तर म्हणणे आसा जो नोकरी करपाक सोदता पळय न्ही त्या प्रत्येक भुरग्याक एक तर नोकरी मेळपाक जाय, नाल्यार त्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक जाय। एकदा ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकलेलो खंय तरी ताका बऱ्या बँकेत आणि बऱ्या जाग्यार नोकरी मेळूय शकता, पण तेजी पेक्षा चड चिंता आमकां ह्या भुरग्याची ह्या मनशाची आसा। आता त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान फुडल्या 2 वर्साच्या भितर 4000च्या पेक्षा चड नोकऱ्यो आम्ही फक्त ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात काढता आणि 100% एका मतदारसंघात 300 ते 400 नोकऱ्यो ज्यो आहा एकाच मतदारसंघात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सालिगांव मतदारसंघाचो आमदार केदार नायकाच्या कामाची तोखणाय केल्या। मतदारसंघात सुरू आशिल्ले ताचे काम आणि योगदान पळयले जाल्यार केदार नायकाक बऱ्या पदाचेर हाडपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। आल्त पिळर्णा हांगा जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयतालो। की केदार खूप बऱ्या पद्धतीत काम करता, तो माझा बरो मित्र आणि खरोखरच सांगता खूप बरें काम करता। एकंदर आपल्या मतदारसंघ कसो आसचो व्हिजनरी नदरेंतल्यान काम करप आणि ज्या पद्धतीत वेगवेगळ्या पंचायत क्षेत्रातल्या डेव्हलपमेंटाच्या विशयी जे काम तो आणि ताचे सगळे बाकीचे पंच म्हणजे त्यांच्या स्वयंपूर्ण पंचायतीन वचपाचो उरलाव ही पिळण जर व्हिजनरी आमदार मेळत जाल्यार तो आनीक बऱ्या पद्धतीन जावपाक शकता। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात म्हाका दिसता आनीकूय खूप मोठी डेव्हलपमेंट म्हणजे मतदारसंघ म्हणून तो करीत आसा। उरलेल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी 2 वर्साच्या काळात अजूनही बी खूप मोठी आणि बरी डेव्हलपमेंट तुमच्या मतदारसंघात जातली। इतकेच न्ही, माझे तर म्हणणें आसा की आमदाराचें प्रमोशन जावपाची गरज आसा, जावपाक जाय। माझे वैयक्तीक मत आसा जातलें हे बी आमकां म्हणटा। जो कोण काम करता ताका एप्रिशिएट करपाक जाय। जो कोण काम करता एट प्रेझेंट इज अ वायस चेअरमॅन इन GSIDC हांव तुमकां खरोखर सांगता म्हणजे कॉर्पोरेशन म्हणून काम कशें फुडें वयचें, कसलोच स्वताचो इंट्रस्ट नासतना आणि स्टेट म्हणून इट इज नॉट ओन्ली द कॉन्स्टिट्युएन्सी, स्टेट म्हणून सुद्धा त्या कॉर्पोरेशनान आपले कॉन्ट्रिब्युशन्स कितें आसचे ह्या व्हिजनरी नदरेंतल्यान तो काम करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।